बिचोली नगरपालिकेची आमची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग आसली. ते मिटिंगेन जो विशय येयलो पळय तो आमचो रिकवरीच्या बाबतींत हेचेर. पूण रिकवरी म्हणून पळोवपाक जर गेले ना हेचेर म्युन्सिपालिटीच्या हेचेर जाल्यार आमची रिकवरी जी आहा पळय ती लिमिटेड हितून आसा हेचेर. पूण कशें जाल्लें आसा की आतां फॉर एग्जांपल जर घेतली जाल्यार हेची एरिया नोटिफायड एरिया जर घेतली आमची हेचेर जाल्यार IDC इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो जो हावस टॅक्स जो आहा पळय तो येवन इंडस्ट्रियल इस्टेटीचे ऑफिशियल कलेक्ट करतात. ते कलेक्ट केल्या उपरांत ते काडटात आनी डेपॉजीट करता ते EDCक करता थंयसर हेचेर. आनी EDC मागीर कितें करता आपलो 10% कितें आसा पळय तो भितूनचो शेअर काडटा आनी तो उरलेलो पयसो मागीर थोडो म्युन्सिपालिटीक दिता तितून. आनी तो बी म्युन्सिपालिटीक टायमार मेळना पयशे हेचेर. टायमार न मेळ्ळ्या कारणान कितें जाता हेचेर की जो इंट्रस्ट जो आहा पळय तो कंटिन्यू तसो चालूच उरता तेचो हेचेर. आनी गव्हर्मेंटाच्या हेच्या प्रमाणे कितें म्हणटात आमी इंट्रस्ट आमी केन्ना फारीक करिना म्हणटा. तो इंट्रस्टाचो बॅकलॉग जो आसा पळय तो फुगोवन दाखयता हेचेर हो जितलो म्युन्सिपालिटीची रिकवरी आसा म्हणून. एक्चुली रिकवरी जर 10 रुपया आसा पळय जाल्यार आमचे कडेन थंय फुगोवन जाता ती 14-15 रुपया जाता हेचेर. अशें करून म्हणटा तो हो थोडो बॅकलॉग आसा तो आमचो उरलेलो. दुसरो गोश्ट कशी आसा जो थोडीं घरां बिचोले म्युन्सिपल एरियेन प्रत्येक वार्डान 1-2 जावं 3 घरां आहा ती डिलापिडेटेड कंडिशनान आसल्या कारणान ती पडलेली आसा. आनी त्या घराचेर पडलेल्या कारणान तेचेर ती स्वता तो मालकानूय येवन बरोवन दिवंक ना आपलें घर बाबा पडलेलें आसा म्हणून. जावं म्युन्सिपालिटीचो जो रिएसेसमेंट जावपाक जाय प्रत्येक 4 वर्सांनी हेचेर वचोन की बाबा तें घर थंय आसा काय ना तें पळोवपाक तेंय काम म्युन्सिपालिटी कडसून जावंक ना हेचेर. तेका लागून कितें जाता त्या घराचो घर डेमॉलिश जाल्लें आसा थंयसर पूण घराचो टॅक्स हांगासर हें आहा पूण ओनर कितें म्हणटा आपलें घरूच थंय ना जाल्यार आपूण भरूं कसो हो विशय जाल्लो आसा हेचेर. दुसरे गोश्ट कशें आसा थोड्या हेचेर लोकांनी आपली ओल्ड घर आहा पळय तें डेमॉलिश केलें आनी तेचेर रिकन्स्ट्रक्ट नवें घर केलें. नवें घर केल्ल्या कारणान कितें जालें ताका तेची एरिया वाडली आसा हेची. एरिया वाडलेल्या ह्या हेचेर ताका टॅक्स आमकां मेळना तेचेर. आमचो टॅक्स आहा तो ओल्ड घराचेरूच मेळटा हेचेर. ताका लागून तो टॅक्स जो आमचो कलेक्शन आहा ते कमी दाखयता हेचेर. आनी ह्यो थोड्यो गोश्टी अश्यो जर टायम टू टायम जर लिमिटेशन ऑफ टायम बाराच्या भितून जर ऑफिशलाच्या हितूनसून जाता न्ही जाल्यार वेवस्थीत म्हणटा तो म्युन्सिपालिटीचो रेवेन्यू आमकां मेळटलो आसलो हेचेर. पूण आयज कितें जालां आयज परत एकदां अशी परिस्थिती येयल्ली आसा की म्युन्सिपालिटीचो रेवेन्यू जर वाडयतलो जाल्यार खरोच म्हणटा ते ह्या कावन्सिलान आतां परत विचार करपाचो आनी रेवेन्यू वाडोवपाचो विशय म्हणटा तो हातान घेवपाक जाय. आमी ऑर्डिनरी मिटींग घेतल्या त्या मिटिंगेन पयलीं आमी जे विशय आसलो तो आमी आमचे पंतप्रधान मोदीजी आनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हेंच्यांनी GST कमी केला. खूब कडेन माफ जाला GST 0 जाला तेज्या खातीर अभिनंदनाचो प्रस्ताव घेतलो. तशेंच दुसरी गोश्ट आमचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंच्यांनी म्हजी घर योजना केल्या. ती घरांचे म्युन्सिपालिटीन पंचायतीन जो ठराव घेतला सगळ्यांक जाग्या सकट घर दिवपाचें. आनी दुसरो नंबर 1 विशय जो केला मुख्यमंत्र्यान तो बायफर्केशनचो. आमकां नगरपालिकेक आमी बायफर्केशन करिनासले आनी लोकांक खूब त्रास जाय भाव भितर झगडी जाय म्हणून हांव मना पासून मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता हात जोडून की ही सामकी आमकां नगरपालिकेक गरज आसली तेन्ना ते एक विशय आमी हें केला म्हणजे ते अभिनंदनाचो प्रस्ताव घेतला. हें करपाक घेतलें 1 इलेक्शन 1 नेशन पूण तें तेंच्यांनी घालूंक नासलें म्हणून आमी तो परत एकदां 1 इलेक्शन 1 नेशन अशें म्हणून तो प्रस्ताव आमी घेतला. तो आमी राष्ट्रपतीक धाडटले. आनी मागीर आमी जी कामां बद्दल हें केलां ती म्हणजे आमची गणेश शेड आसली गणपतीची शेड थंय तो गणपती मंडपान आमकां गणेश मंडळान सांगलेलें की ती थंय इलेक्ट्रीक कनेक्शन ना आनी मागीर थंय ती हायट कमी आसलेल्या कारणान कुत्रे येता सगळ्यांक बुरशेपणां जाता म्हणून आमच्या आमदारान कितें केलां की थंय रिन्युवेट करपाक आपूण सबंद करता तुमी रेजल्युशन घेया म्हणून आमी ते रिन्युवेट करपाचें रेजल्युशन घेतलेलें आसा तें आमी आमदारा कडेन दितले. म्हणजे तितून सगळे लायटी फॅन परमनंट कनेक्शन आनी सकयल ज्यो थोड्यो टायल्स घालून हें करतले आनी जी कितें हायट बी आहा ती वाडयतले म्हणजे कुत्र्यांचो बंदोबस्त करतले म्हणजे कुत्रे बी आनी येवचे ना असो बंदोबस्त करप आतां उडी मारून येता म्हणजे ते बंदोबस्त करतले. आनी काल थंय बरें संघाचें बरें काम जालां
म्हणून ते आमकां साफ सफाई खूब करची पडटा परत परत हें जाता म्हणून ते आमी हें करपाचें आसा. तशेंच आनी एक विशय असो आसा की हांगासर गाडेधारक खूब आसा पूण तांकां आतां FDAन लायसन दिना आमचे NOC ना म्हणून आमी बायलॉज करतले. म्हणजे तेच्या खातीर आमी आनी एक मिटींग आपयल्या बायलॉज करून जे गाडेधारकांक जागे खंय आसा आनी ते वेवस्थीत आपले जे कितें म्हणजे उश्टे बी आहा ते नगरपालिके वेवस्थीत रित्या दितले तांकां आमी सगळ्यांक लायसनाची प्रोविजन करतले आनी मागीर तांकां FDA कडल्यानूय लायसन मेळटलें. म्हणजे तांकां NOC जाय पडटा म्हणून आमी सगळ्यांक आमकां पंतप्रधान मोदीजींक सांगलां कितें की गाडेधारक आसा वेंडर हे तांकांय मदत करा ते मातशे वयर सरचे पूण आमी कितें करतले तांकां खंयूय बसोवंक दिवचे ना. निश्चित जागे करतले आनी तांकां तेंचे लायसन करपाक आमी फुडल्या आठवड्यात मिटींग घेवन तेंचें काम करपाचें आसा. म्हणून हे आमी विशय आमी घेवन हें केल्ले आसा. आयज मिटींग बाकी बरी भशेन जाली आनी घरांचे आमी आतां फायली बेगीनूच हँडल करतले सगळे आनी लोकांचे जे कितें आसा कन्स्ट्रक्शन बी कोणाचें वाडलां आनी कितें केलां तांकां थोडीशी पयशे म्हणजे फायन थोडीशी घालतले बाकी जेंचे पयशे घेतले आनी तेंचे सगळें स्टार्ट करतले आनी बायफर्केशन स्टार्ट करतले आनी हावस टॅक्स घेवन बाकीची इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तांकां आमी तुमच्या म्हजे घर येवजणे तर्फे सगळ्यांचे हावस टॅक्स घेतले. नगरपालिकेची रिकवरी म्हणजे खरें कितें आतां नगरपालिकेची रिकवरी आसा ती एक्चुअली आनी फुगता म्हणजे फुगप म्हणजे कितें जाल्यार एकदां कितें जालां एक घर आसा आनी तें घर पडलां पूण तो घर मालक सांगिना काय ना म्हणून तेजे कितलेशेच ते हेजेर इंट्रस्ट हें तें करून लाग जाता तयार. दुसरें थोडे धंदो बंद केल्या उपरांत आपल्याक एप्लिकेशन करता की आपले बाबा धंदो बंद आसा पूण म्हाका हांव म्हणटा की लोकांक सगळ्यांक विनंती करता केन्ना केन्ना आमचे थोडे नगरसेवक आपूण मागीर पळयता रे म्हणून पूण आनी ते मागीर घुसपडटा म्हणून हांव लोकांक हात जोडून विनंती करता तुमचो जर कितें लायसन काडलेलें आसात जर तुमकां तें बंद करपाचें आसात जाल्यार सोमतें एप्लिकेशन दिया फाटली फी भरा आनी तुमी मोकळे जाया. नाजाल्यार हो करतलो तो करतलो म्हणून जायना. कित्याक सांग आतां सगळें सिस्टमीन आसा तें तुमकां तशी कसली फी यूज म्हणजे हें करपाक मेळना आनी मागीर तुमकां लाखांनी जाता आनी हांगा कितें जाता की आमकां लाखांनी येणें आसा म्हणून. तशेंच केन्ना केन्ना गव्हर्मेंट जें आसता तेजेर कितें जाता की व्याज सरकार कितें आसता सरकारा तर्फे जें कितें आसा ऑफिसां तेंची व्याज दिना पूण तेंची ती मुद्दलूच घेवन तें मोकळें करूंक जाय. पयशे व्याजा खातीर हो आमी लेटर करता ते आमकां लेटर करता अशें पत्रां करपाकूच उरता म्हणून हें सुद्दां आमी आतां क्लियर करपाचें हें केलां. आनीक एकदां अशें आसता की एकदां कोण कन्स्ट्रक्शन जें पयलीं जुनें घर आहा तेजेर नवें घर बांदतात आनी हांगा मागीर आमचें तें केन्ना केन्ना कॅन्सल करिना पयलीं जुनो नंबर आनी ताका दिता नंबर नवो नंबरान तो घर बांदून तो सुशेगाद आसा ताका कांय खबर ना आनी हेवटेन जुन्या घराचें तो पयशे भरिना म्हणून हें करीत आसा तें घर मोडलां अशी. पूण हांगासर तेजी रिकवरी म्हणून दाखयता म्हणून हांव लोकांकूय जागृत करता की तुमी जर नवें घर बांदलां खंयचें घर मोडलां जाल्यार नगरपालिकेन येवन एप्लिकेशन दियात आनी कितें तें आमकां सांगात. नाजाल्यार तुमचो धंदो बंद केला जाल्यार तुमी बंद केला धंदो म्हणून रावो नाका तुमचे हांगा पयशे वाडटले प्लस आमी कचऱ्याचे पयशे घेता. थोडे म्हणटा कितें धंद्याचें लायसन म्हाजें दवर पूण कचऱ्याचे पयशे घेवं नाका तशें जायना कित्याक तें भितरूच आसा. तेन्ना एक तर तुमी डायरेक्ट लायसन कॅन्सल करात दोनूय तुमचें कॅन्सल जातलें नाजाल्यार तुमचे पयशे वाडत रावतले आनी पत्राचेर पत्रां जातलीं आनी तुमी लाखांनी मागीर आमकां रीण जातले आनी तें करपाक बंद करपाक मेळना. म्हणून आमी थोड्यांक जर कोणाचे पयशांचे कितें प्रॉब्लम जाला जाल्यार आमी अशें केलां की आतां तुमी थोडे म्हणजे आतां एक दीस 60,000 जाल्या 10,000 हजाराचे चेकूय दिवन तुमकां आमी ताका हें करपाक करता म्हणजे मदत करपाचे प्रयत्न